हांच्यांनी डॉक्युमेंट सकट विधानसभेच्या पडाराचेर विरोधी पक्ष नेतो असताना दाबोळेच्या माजी आमदाराचेर करप्शनाचे भानगड्यो एक्सपोज केल्ल्यो, ताचेर केसूय घातिल्ल्यो. मुख्यमंत्री जाल्यानंतर 2014 असेंब्लीच्या वेळाचेर माजी आमदार बाब पांडुरंग मडकयकर हांचे पोलीस स्टेशनाचेर लँड एक्विजिशन करप्शन केसी उक्ताडार हाडल्यो. आमी विचारूंक सोदतात खंयचे तोंडान बाब मुख्यमंत्री पार्सेकार आनी ताचे वांगडी मोविना खातीर आनी मडकयकारा खातीर मतां मागपाक दारादारांनी वतले. कारण हेच लोक हांकां चोर आनी फटींग म्हणटाले. आज तांच्याच घरच्या मनशान तांच्याच व्हेरी सिनियर लिडर डॉक्टर विल्फ्रेड मिस्कीत हाणें सरकाराक उक्ताडार घातिल्लें आसा आनी सरकाराक करप्शना बाबतींत सारके एक्सपोज केल्लें आसा. म्हणून आतां आमकां एक स्पश्ट जालां की मनोहर पर्रीकर जे म्हणटा अटेम्प्ट टू करप्शन आनी एक कितें तें करप्शन नाशिल्ले सगळे गजाल्यो, हातूंत एक स्पश्ट जाता की भारतीय जनता पार्टी इज प्रोटेक्टिंग द करप्शन अँड पीपल ऑफ गोवा will surely teach these people a lesson in the 2017 upcoming polls. म्हणून आम्ही आव्हान करतात की या सरकाराक लोकांनी घरा धाडचेच, पण जर या मडकयकारा खातीर आनी जर मोविना खातीर जर आनी काही करप्ट लोकांक जर मनोहर पर्रीकर जर मतां मागपा आयलो जाल्यार हांकां अक्षरशः धांवडावन घालपाची आज लोकांनी गरज आसा. गोवा फॉरवर्डाचे सध्या काँग्रेसी कडेन गठबंधन चल्ला. मेंटर विजय उलोवणी करपाक दिल्ली गेला. गोवा फॉरवर्ड खंय खंय कॅन्डिडेट घालतले ते खंय रोखडेच डिक्लेअर जातले. एलायन्साचे मॉडेलिटीज वर्क करपा खातीर आमचे गोवा फॉरवर्डाचे मेंटर आमदार आज दनपारा आमच्या ट्रेजररा बरोबर दिल्ली गेल्ले आसात आज, आनी सांजचे 6 वरांचे 6:30 वरांची तांची काँग्रेसीच्या लिडरां बरोबर मिटींग आसा. आनी ताच्या नंतर सिटाचे एलायन्स जातलेच आनी जाल्ल्यान जमा आसा. ओन्ली सीट मॉडेलिटीज ज्यो आसात हे तुमकां ऑफिशियली जाल्या नंतर आमी आज कळयतले रातचे. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी.